मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्या हेडलायन्स. काणकोणकारांक पावल्या नवी करकरीत अँब्युलन्स, पूण जावन रावल्या शोपीस. चलोवपाक ना ड्रायव्हर, लोक उक्तायतात अजाप. बेतलात शुक्रारा रस्तो अपघातात एकल्याक मरण. दुचाकी मुखार आयलो सुणो, वाटोवपाच्या यत्नात अपघात. जखमी मनशाक हॉस्पिटलात मरण. म्हापसा जाला धुल्लाचो वाठार. अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून खणून दवरल्यात रस्ते. येरादारीक आडमेळी, जिविताकय धोको. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ही तिकेट कॅप्टन विरिएटोक न्हय. ही तिकेट दिल्या ती फाटल्या 10-12 वर्सां त्रास सोंसतल्या बारीक लोकांक. खऱ्या अर्थान ही तिकेट एसटी समाजाक, नुस्ते वेवसायी, टॅक्सी वेवसायी, खण पिडेस्त आणि आवाज बंद केल्ल्या सामान्य गोंयकारांक. दक्षिणेचो इंडिया अलायन्साचो उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसान सांगले. जाल्यार 1 रुपया घेतले बगर म्हादयची केस लडटलो. गोंयचो आवाज जावन रावतलो, ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान स्पश्ट केले. काँग्रेसीन आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाक उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार म्हूण घोशीत केला. जाल्यार दक्षिणेत विरिएटो फर्नांडीस ह्या खडेगांठ एक्टिव्हिस्टाक दक्षिणेची तिकेट दिल्या. इंडिया गठबंधनाचे हे गोंयचे उमेदवार. दोनय उमेदवारांनी एक देश म्हूण काम करतले, बारीक लोकां खातीर वावुरतले, सगळ्या जातींच्या आणि धर्मांच्या लोकांचो आवाज म्हूण वावर करतले अशें सांगलां. ऐकात. ही कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाक टिकेट न्ही. हांवें पयलेंय सांगलां तशें, दीस टिकेट इज आम जनता, आम गोंयकार जो आसा, आम सादारण गोंयकार पळय आसा, जे लास्ट 10-12 वर्सां जालीं सफर जाता अंडर द डबल इंजीन, ही टिकेट तांकां दिल्ली आसा तांचो आवाज वयर व्हरपाक. ही टिकेट एसटी समाजाक दिल्ली आसा, जे आपणाचो हक मागता तांकां ही टिकेट दिल्ली आसा. ही टिकेट जे लोक इकॉनॉमिकली सफर केल्ले आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर जावं, मोटरसायकल पायलट जावं, फिशरमॅन कम्युनिटी जावं, फार्मर कम्युनिटी जावं, जे माडार चडटा रेनेर तांचे कम्युनिटी जावं, बारीक सगळे जे बारीक बारीक कम्युनिटीचे म्हणजे प्रोफेशनान आसा, ही तांकां टिकेट दिल्ली आसा. ही जे लोक एक्टिविस्ट लढाई करता, जावं बाब स्वप्नेश शेल्लेकार, जावं प्रोफेसर प्रज्वल सकरदंडे, जावं शंकर पोळजी, जावं प्रतिमा, जावं एंथनी डिसिल्वा, हे सगळे रामा काणकोणकार, विकास भगत, हे सगळे पळय लढाई करता. आमचो महेश मांबरे, हृदयनाथ शिरोडकार, हे सगळे म्हादयक लागून, आमची आवय तिका लागून सेव करपाक लढाई करता. ही तांकां टिकेट दिल्ली आसा. ही टिकेट जी मायनींग बॅन केल्ली आसा 10 वर्सां पयलीं, जे आतां फक्त लॉलिपॉप दाखयता, इलेक्शना पयलीं स्टार्ट लोकांक फटयता, जे रिणान बुडलेले आसा, ही टिकेट तांकां दिल्ली आसा आवाज उठोवपाक, वयर सेंटराक हाडपाक. सो वी हॅव अ बीग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही टिकेट तांकां दिल्ली आसा. आय एम जस्ट अ फ्रंट टू टेक दीस डिमांड्स टू द सेंटर. आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री असलेल्या ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाने आपले मन उक्तायलां. ताणें प्रचाराकय सुरवात केल्या. उत्तरेचो इंडिया युतीचो लोकसभा उमेदवार म्हणून तो रणभुंयेर देंवला. कूळ मुणकार कायदो, शेत जमिनी, म्हादय अशा विशयांचेर झुजपाचें आसा, ताणें सांगलें. गोंयच्या फुडें अनेक प्रश्न आसात. त्यातलो एक प्रश्न आसा म्हादय सारको इशू आसा. म्हादयचें पाणी वळोवन कर्नाटकान आपल्या वाटेन घेतलां. हांवें त्या वेळार ह्या सरकाराक विनंती केली लेखी स्वरुपात आमचे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक की वकील हांव, वकिलीचो म्हाका दीर्घ असो अनुभव आसा. हांव फुकट गोंयचें काम दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टात करता, म्हणजे तुमी नेमणूक करात अशी हांवें विनंती केली. नंतर काँग्रेस सरकाराकय केली. पण आता परत एकदा हो इशू दिल्ली पर्यंत येण्याची शक्यता आसा. दिल्लीच्या लोकसभेच्या व्यासपीठाचेर म्हाका तो गाजोवपाक जाय. देशपातळीचेर तो इशू म्हाका व्हरपाक जाय. ज्या वेळार जर ती सुप्रीम कोर्टात हो जर विषय परत एकदा चर्चेक येत, तर त्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे आजही ती तयारी आसा गोव्याच्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन उलोवपाची. आमचे कडेन कूळ मुणकारांचे अजून प्रश्न आमी सोडयले ना. शेत जमीन विकूंक जायना असो नियम असून सुद्धा शेत जमीन आमचे विकून जाल्ले. जमनीची रुपांतरां जावन मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येतात. आमकां कितें गोव्याचें रुपांतर मुंबयत करपाचें आसा, आमकां कितें गोवा म्हणजे तेजें अनदर कलकत्ता करपाचें आसा. हे जर जायना तर सगळ्या गोमंतकीय लोकांक जागरूक रावचें पडटलें. त्यामुळे गोंयची भूमी ही अत्यंत महत्वाची, ती टिकोवपाचो प्रयत्न जातलो. म्हज्या कडेन तें काम जातलें.
गोंयची नद्यो, गोंयची न्हंयो, गोंयची रानां वनां हें जे सगळें जें आसा, पर्यावरण आसा ताचो राखचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर जगात गोंयचें नांव एक अत्यंत सुंदर असो प्रदेश म्हणून आसपाक जाय. हांगा एक पवित्र स्थान, गोवा म्हणजे एक पवित्र स्थान आसा, अशें तरेन गोंयचें नांव जावपाक जाय. काही लोक तर म्हणटात की गोवा म्हणजे एक रोम ऑफ द ईस्ट म्हणटात आनी दक्षिण काशी म्हणटात. त्याच बरोबर आमचे कडेन मुस्लिम समाज आसा, तोय ह्या भागांतल्या भुमी कडेन खूब मोठ्या प्रमाणाची निगडीत आसा. सगळे तिनूय धर्म ज्या ठिकाणी एकवटले त्या सगळ्या लोकांचो आवाज, बुलंद आवाज करून त्या ठिकाणी काम करतलो. सगळे विरोधक एकठांय येयल्यात इंडिया अलायन्साच्या पांख्या तळा. ताचे फाटली रजावय कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान सांगलें. द व्हेरी फॅक्ट ऑल ऑपोजिशन पार्टीज हॅव कम टुगेदर म्हणजे सगळ्यांक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. लोक कितें म्हणटा ह्या इलेक्शना उपरांत इलेक्शन जातलें जाल्यार खबर ना, बिकॉज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आसा इंडियेक. जशे पॉलिटिकल लिडर्स जे मोदीचेर आवाज उखलता तांकां काडटा आनी भितर उडयता, फॉल्स केसीस घालता तांचेर नाल्यार कितें घालता, अजून प्रूफ जायना कांयच. आनी जेन्ना कारखानेवाले इंडस्ट्रियलिस्ट तांचेर रेड मारता, ते जेन्ना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेता ते लायक अ वॉशिंग मशीन मागीर BJP माफ करता. सो देर इज एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी, देर इज एन अटॅक ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. सो म्हाका दिसता त्या खातीर ह्यो सगल्यो पार्टयो बराबरी आयल्या टू वेज अ वॉर ऑन दीस अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी अँड सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, विलियम रॉड्रिक्स, नितीक्षा गांवकार आनी भक्ती पै बाळगी. बेतलात शुक्रारा राती रस्तो अपघातात एका मनशाक मरण आयले. अचकीत रस्त्यार धांवन आयिल्ल्या सुण्याक वाटोवपाच्या यत्नात स्कूटरी वयले नियंत्रण सुटले आनी अपघात जालो अशें प्रत्यक्ष पळयल्ले सांगतात. खंतीची गजाल म्हळ्यार आपतकालीन सेवांनी वेळार प्रतिसाद दिलो ना. पुलिसांनी ताका हॉस्पिटलात व्हेलो पूण जखमी जाल्ल्यान ताका मरण आयले. आज ओसोळला अनेक इन्सिडेंट जालो. कालचे राती एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो, जो आगोंदेच्यान एक भुरगो जो आसा, जो 40-42 वर्सांचो, वो मडगो कामां येतालो आनी येता आसतना बेतला मुशीर म्हणटाय सेल्फ एक्सिडेंटा मदींच सुणी आयले कारणान पडलो आनीक तेगेल्या तकलेक जी आसा वो गंभीर दुखापत जाली. आनी हेका व्हरतलो जाल्यार एम्बुलन्स ना. तुमकां आमी ह्याच रोडाचेर ओसोळणा गांवांकच आमी 3 इन्सिडेंट जाले आनी हो 4थो इन्सिडेंट. 4थ्या इन्सिडेंटात जे एम्बुलन्स आसा पूण तेंगेले ड्रायव्हर ना. हांगा 2 एम्बुलन्स आसात आनी ह्या दोनी एम्बुलन्सीचो ड्रायव्हर म्हूण ते नासले कारणान आज मरपाची एम्बुलन्स म्हूण लोक म्हणटात. लोकांनी जो पंच मेंबर आसा हेका सांगले कडेन आसा तूं तरी कितें तरी इनिशिएट घे आनी हेजेर मातशे उपाय काड म्हणून आज जो रेल्वेन म्हूण तो पंच मेंबर आज PIक मेळोन येयलो. आज तो ह्या स्पॉटारूय आसा आनी तेणी सांगला की ह्यो जर गाडी जर हांगा उरल्यो जाल्यार हांगा लोक मरत रावतले, तेच खातीर ह्यो गाडी पयलीं ओडची म्हणून. कित्याक ह्यो लोकां पावपाच न्हय, एम्बुलन्स म्हणजे ह्यो 108 लोकां पावपाची न्हय म्हणून. कित्याक लोकां पावपाक जाल्यार हो पेशंट आज वाचता आसलो आनी हेच्या खातीर त्या फॅमिलीच्या लोकांनी जो भुरगो मेला तेगे लोकांनी हांगा हे आउटपोस्ट आसा ह्या आउटपोस्टाचेर व्हडली झगडी केली. कित्याक काय म्हळ्यार ही तुमची दारां आसा म्हणून. हांगा लोकांनी डिमांड केले कडेन आसा हे विनाकारण तुमी येवन जे पुलिशे त्रास करता की पुलिशे दारां दवरले म्हणून हे एम्बुलन्स त्यो बेगीच्या बेगीन काडच्यो. कित्याक फाल्यां लोक खंयच्या तरा वचपाक शकतात म्हणून ही एक लोकांनी शिटकावन दिले कडेन आसा. एक तर ह्यो एम्बुलन्स हांगच्या काडच्यो आनीक त्याच बरोबर CM जो आसा प्रमोद सावंत हेणे हेजेर लक्ष घालचें, मातशें हेजेर लक्ष दिवचें. ना जाल्यार मुखाली जें कितें आसा हे लोक करतले म्हूण आज स्थानीक लोकांनी सांगले कडेन आसा. हेज प्रमाणे दिसता कितें एम्बुलन्साच्या वखद मनीस मरोन जाय म्हण दवरला. हें कित्याक कांय एम्बुलन्स आसून कांय फायदो ना, बंद ऑफ रोड. आनी हें आतां आमी सांगत आयले आमी जाणा आतां हेल्थ मिनिस्टर हेजेर कितें निर्णय घेतलो जाल्यार आतां हांव CMाकूय सांगूंक सोदता हेजेर तुवें कितें इनिशिएटीव घे CM आनी हें कर. लोक मरता म्हज्या आमच्यान पळोवपा जायना. आनी हे पुलीस स्टेशनाक हाडून दवरून एम्बुलन्स पुलिसां पयलीं सद्या त्रास जाता. तुमकां जाय जाल्यार दवरा ना काडून व्हरा न्हू. हें कितें लोकां तुमी आतां तुमचो कोणें भुरगो मेल्लो जाल्यार हें तुमकां बरें दिसता जालें. थिंगा त्या स्पॉटार एम्बुलन्स पावोंक ना. कितले इन्सिडेंट जाले आतां सद्या 2 जाण मेळ्ळे पळय. पयर तो आसलो आउटपोस्टा कडेन तो भायर मेल्लो. वचय हो पळय थिंगा एक्सिडेंट जालो. थिंगा एम्बुलन्स पावना, हाफ एन आवर लेट. 2 आसा हांगा, एक बारके गाडी बायक आसा. ती बायक आहा. हांव ना बायकाचेर तेजे मनीस आहा जाल्यार ते कितें हाडून दवरले तें म्हाका खबर ना.
ते हांव ना लोकांचे मागीर लोकूय बेजार जावन कितें करपाक शकतालो हें सांगपा जायना न्हू. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सृष्टी अथानेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोणां नवी करकरीत अँब्युलन्स आयल्या खरी, पूण शो पीस जावन रावल्या. काणकोणच्या सामाजिक भलायकी केंद्रात दोतोरांचो आणि तेच बरोबर अँब्युलन्सींच्या ड्रायव्हरांचो उणाव ही आता नवीदाद उरली ना. हो विषय उक्ताडार हाडून लेगीत कांयच हालचाली जायनात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. एकंदरीत गोंयांत जितले तालुके आसा आनी प्रत्येक तालुक्यांत जे जे लोकां खातीर हॉस्पिटल बांदलेले आसता त्या हॉस्पिटलाची जर अवतिकाय पळयली आनी किंवा हॉस्पिटलाची जर फॅसिलिटी जर पळयले कंपेर टू अदर तालुका, काणकोण जे तालुक्यान हॉस्पिटल आसा ते नंबर 1 आसा आनी टॉप लेवलाचे आसा. पूण दुर्दैव अशें की काणकोणाक ज्यो हेल्थ फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो तर सामक्यो बात्तर अवस्थेक आसा. केन्नाय जर आयले जाल्यार काणकोणाच्या हॉस्पिटलाच्यो कितें ना कितें तरी कंप्लेनी आसात. पयलीं डॉक्टर नाशिल्ले आनी आतां कितलेशे दीस जाले की हांगासर हॉस्पिटलांत कितलेशे अँब्युलन्स आसा आनी जवळ जवळ ह्या अँब्युलन्सा खातीर 5 ड्रायव्हर हांगासर कार्यरत आसा. पूण आमी जेन्ना केन्नाय ह्या हॉस्पिटलांत आयले जाल्यार आमकां 1 ते 2 ड्रायव्हर दिश्टी पडटा. बाकीचे 3 ड्रायव्हर ते खंय तरी बेपत्ता जाल्लेले आसता. जेन्ना आमकां भितरल्या सुत्रांतल्यान अशी म्हायती मेळ्ळा की हे जे ड्रायव्हर आसा ते खंय घरा कडेन आसता, अजिबात कामाकच येना. केन्ना केन्ना ते खंय भितरल्या खंयच्या तरी एक सेक्युरिटी सांगून वयता ना तो भायर आसा येतलो तो सांगला तेका. आनी जेन्ना कोणा पेशंटाक एमर्जन्सी मडगांव व्हरपाचें आसता त्या वेळाचेर त्या ड्रायव्हराक फोन केलो जाल्यार 12 फोन केलो जाल्यार ते एकाक पावता. म्हणजे जवळ जवळ 1 वर ते डिले करता. आणि त्याच बरोबर आमकां अशी आज माहिती मेळिल्ली आसा की आमची फाटल्यान ही अँब्युलन्स आसा ही नवीनच अँब्युलन्स जवळ जवळ 1 म्हयन्या पयलींच ह्या हॉस्पिटलाक दिले. आनीक आमच्या काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन हाजेर रेबन कातोवन ताचें इनॉग्रेशन केल्लें. रेबन सुद्दां त्या गाडयेक आसा पूण ही गाडयेच्यो फॉर्मेलिटी अजून केल्यो ना आनी ती गाडी अजूनय एक्टिवली हांगासर हॉस्पिटलांत वापर करपाक जाय ती वापरूय केलो ना. ती अशीच हांगासर धूळ खायत पडला. आनीक आमकां सामकी भितरली माहिती म्हटल्यार ह्या हॉस्पिटलाची जी एक्टिवली हांगासर अँब्युलन्स चलताली ती अँब्युलन्स खंय व्हरून गॅरेजीक दवरला बरयली. केन्नाय जर हांगासर आयले जाल्यार हो सदांच हो ड्रायव्हराचो इतलो इश्यू आसता आनी ह्या ड्रायव्हराच्या इश्यूक लागून जेन्ना केन्ना कॅम्प आसता किंवा फिल्डाचेर वचपाचें आसता तेद्या वेळाचेर हांगासरलो जेन्ना स्टाफ वयता तेद्या वेळाचेर ह्या हॉस्पिटलांत इतले अँब्युलन्स आसून सुद्दां प्रायवेट गाडयो घेवन फिल्डाचेर वयता. आनी बील मातशें हांगासरल्या हॉस्पिटलांक घालचें पडटा. म्हणजे सरकाराच्या तकलेर म्हणजे आमच्या तुमच्या टॅक्सांतल्यान इतले गाडयो दिल्लेले आसता, ड्रायव्हराक पगार दितात, तरी पूण हे पयशे जे आसा अशा तरेन इब्बाड करपाचें कारस्थान ह्या ड्रायव्हरा कडल्यान घडटा जाल्यार इतल्याशा फावटी ह्या ड्रायव्हरा विशींचे आवाज उठून सुद्दां हाजेर कित्याक एक्शन जायना. हांचो खरेंच कोण गॉडफादर आसा काय पॉलिटिकल प्रेशराचेर ही सगळीं नाटकां चल्ला. हाजेर जो पर्यंत काणकोणकार आवाज आनी किंवा रस्त्यार येवचे ना तो पर्यंत हांगासर कांय हालचाली जावचे ना काय कितें काय काणकोणकारांचो आतां अंत हांगासरले हे हॉस्पिटलाचे कांय जे ड्रायव्हर म्हणपी आसा ते पळयता काय कितें. सद्याक हाका लागून आतां काणकोणकार तिडकला. हो विशय जो पर्यंत जाग्यार पडचो ना जाल्यार केन्नाय ह्या हॉस्पिटलाक आमी धाड घालतले ना तर येणाऱ्या काळात वेगळ्या तरेचो आवाज काडून स्टाफाक ना तर सरकाराक धारेर धरतले अशेंय तांच्यांनी व्यक्त केल्लेलें आसा. भलायकी मंत्र्यान ह्या ड्रायव्हरांक तंबी दिवपाची गरज गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भोगतान उक्तायल्या. पळयात. पयरूच एक न्यू अँब्युलन्स दिला आनी ती अँब्युलन्स दिली उपरांत ताजे जे पळय प्रोसेस करपा जाय आसलो नंबर प्लेट बाकीचे ते अजुनूय केलें ना. ती हाडून फक्त शो पीस वचून मुखार हॉस्पिटलांत दवरला आनी जी बरी कंडिशना भितर जी अँब्युलन्स आसली ती काडून फाटल्यान दवरला. एक सारको म्हणजे हो सारको जेन्युइन इश्यू आसा. तातूंत भितर दुसरी कितें आसा हॉस्पिटलाचे 5 जाण ड्रायव्हर आसात तातूंतले 3 ड्रायव्हर कामां येता आनी कामां येना म्हणटकच कितें करता जेन्ना कितें एमर्जन्सी कितें जाय पडलो जाल्यार ते 108 तांकां धाडची पडटा. कितें हॉस्पिटलाचें कितें काम आसल्यार 108 आनी जेन्ना कितें एक्सिडेंट जालो त्या वेळाचेर नक्की ते 108 आसत ना पावना कारण ते बाकीच्या कामां लागून गेल्ले आसता. हॉस्पिटलाचे बाकीचे हॉस्पिटल मटेरियल हाडपा खातीर जावं वखद हाडपा खातीर गाडी जाय पडली जाल्यार हे ड्रायव्हर थंय येना. प्रायवेट गाडी घेवन हाडची पडटा मागीर तें बील दिवचें पडटा. असो कारभार म्हणजे एक तरेचो अनागोंदीचो कारभार थंय काणकोणा हॉस्पिटलां भितर आमचे चालू आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा भितर. आनी आमचे जे स्थानीक आमदार भारतीय जनता पक्षाचे सभापती माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर हाजे मात्तूय लक्ष ना. गांवगिऱ्या वाठारांत वचप पंचायतीन वचप
त्या वेळाचेर हे पावत ना ड्रायव्हर. प्रायव्हेट गाडी घेवन वचचें पडटा तें बील करप एक जालें. दुसरें म्हळ्यार समज जर एखाद्या पेशंटाक हॉस्पिटलांतल्यान समज मडगांव रिफर केलो जाल्यार हो ड्रायव्हर पावत ना. ह्या ड्रायव्हर 1 वर 2 वर डिले जाता. त्या पेशंटाचे हाल आमच्यान पळोवपाक जायना. ताजे उपरांत कितें करचें ड्रायव्हर पावला म्हणटकीर 108 व्हरचें पडटा, त्या ड्रायव्हरा व्हरचें पडटा. मागीर एमर्जन्सी कितें जर जालें जायत जाल्यार 108 पावना टायमार, कारण तो मडगांव गेल्लो आसता. अशा पद्दतीचो हो कारभार चल्लो आसा. म्हजी मागणी आसा हेल्थ ऑफिसरा कडेन आनी खास सभापती कडेन मातशें लक्ष घालचें आनी हे प्रश्न सुटाव करचे. ती कोण ड्रायव्हर येनात पळय तांचे चोख जावपाक जाय. अशे इश्यू आसा पळय तेन्ना काणकोणकार रस्त्यार देंवता, आवाज उठयता, मागीर सोल्युशन मेळटा. हाजेर असो कितें विचार बी आसूं शकता काय कितें तुमचो? म्हणजे कितें आतां समज जर ह्या 2-4 दिसां भितर हो जाल्ला सारको जाग्यार पडला, निश्चित आमी कितें कारवाय करपा ती आमचे स्टायलीन करतले. तूं तर जाण आमची स्टायलीन कशें करपाची, आमी स्टायलीन करतले. आमची मागणी आसा हेल्थ ऑफिसरा कडेन तूं हे लक्ष घाल आनी ते 3 मुख्य ड्रायव्हर कोण येनात पळय ते कोण ते फायंड आउट कर आनी तांकां एकदा तरी तब्बी दी. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. म्हापसा वाठार दुल्लाचो वाठार जावन रावला. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरल्यात. येरादारीत लोकांक आडमेळी येतात. दुल्लाक लागून लोकांच्या जिवाकय धोको उप्रासला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा अलंकार थिएटराकडे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खणून दवरला आणि हे खणून दवरिल्ल्या कारणान सगळी माती आसा ती शॉपांनी पावल्या. हांगा रस्त्या सायडीक चडशी शॉपां आसा, लोक आपलो धंदो करतात आणि ह्या सगळ्या शॉपांनी माती पावलेली आसा. वयता थंय फक्त धुल्लच धुल्ल आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज जर हे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम पुराय जालां जाल्यार थंय डांबरीकरण करपाची गरज आसा. बिकॉज सगळ्या शॉपांनी आयज माती पाविल्ली आसा. चडशे लोक हो रस्तो वापरतात कारण हो शॉर्टकट म्हणून आणि वयता तांकां येरादारी करपाक प्रॉब्लेम जाता. तशेंच हांगा रस्त्याचेर होणेय पडलेले आसा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज ह्या रस्त्यांचेर डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. तशेंच हांगा जे सायडीक गटर आहा ते गटरूय आमकां भरलेले पळोवपाक मेळटा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हे गटरसूय आयज क्लीन जावपाची गरज आसा आणि ह्या रस्त्यांचेर आयज डांबरीकरण करून नितळसाण दवरपाची गरज आसा. रस्त्याची कामां ही पेंडींग दवरल्या पळय, हो धुल्लो इतलो जाता, आमकां इतलो त्रास जाता हांगा धुल्ल्याचो. सगळ्या आमच्या शॉपांनी, घरांनी, प्रत्येक जाणाच्या घरांनी आनी हितून शॉपांनी धुल्लो आसा. सो मातशें प्लीज, आनी जर पावस पडत हितून आमकां गाडयो सुद्दां चलोवंक गावच्यो ना. आमचे म्हाल्याची गाडी येता जावं कितें येता सगळे भितर जप्प करून वयतले ह्यो गाडी. मातशें पावसा पयलीं एक सेक्शन तरी करून एक सेक्शन क्लियर करात. सगळे वांगडाच हे केल्यात ते. मातशें प्लीज हेची नोंद घेवची तुमी आनी मातशें बेगीन हे करून दिवचें आमकां रस्त्याचेर. तुजो डिमांड कितें? आतां खूब दीस जाले काम अशें सुद्दां पेंडींग आसा. काम पेंडींग आसा, काम पेंडींग बी अशें नाल्यार तुमी कितें तरी एक सोय अशी करपाची की मातशें रस्त्यार तरी उदक तरी एक टँकर बाबा हाडून घातले म्युन्सिपाल्टीन जावं कितें तरी करात. हो धुल्लो इतलो डेंजर जाला आमकां सद्या, इतलो डेंजर सारको. आमी नाकान तोंडान सगळे श्वास हे ते केंसांक म्हण कपड्यांनी म्हण सगळो धुल्लोच धुल्लो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कासावलेच्या सांताक्रूज क्लबान गोवा पुलिसांक हारायले. 3-2 अशा गोल फरकान GFA मॅचीत गोवा पुलिसांनी हार पत्करली. रोजरी चर्च खेळामळार जाल्ल्या GFA पयल्या डिव्हिजन लिगान कासावलेच्या सांताक्रूज क्लबान गोवा पुलिसांचेर 3-2 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. गोवा पुलीस 2-1 अशा फरकान फुडें आशिल्ले. सांताक्रूज कासावली वतीन एरेन, मेल्सन आनी सिंडोयान दरेकी 1 गोल मारलो, जाल्यार गोवा पुलिसा वतीन तारक खांडोळकारान 2 गोल मारले.
गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. चडशा वाठारांनी तापमान 34 मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. सामान्य तापमान परस उष्ण सप्तक पळोवपाक तयार रावचे पडटले. वातावरण दमट आसतले देखून नाजूक भलायकेच्या मनशांनी भलायकीची जतनाय घेवची पडटली, हवामान विभागान सल्लो दिला. वाठारात ताजे वारे व्हांवता पूण धगधगत्या तापमानांतल्यान व्हडलीशी थाकाय मेळची अशी अपेक्षा दवरपाक मेळची ना. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आसतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना पूण सकाळी प्रवास करप्यांनी धुके आनी दवा पासून सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या, जाका लागून रस्त्यार दिसपाक आडखळ येवंक शकता. या सप्तकात सुके कांय प्रमाणात कुपांचे दर्शन, सामान्य तापमाना परस चड खरसाण. आयतारचे तापमान 34 डिग्री आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती. सकाळच्या वेळार दव आनी धुक्याचो सामनो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.